गोंयांत पुराय मायनिंग बंदी लागू जावचे आदीं उत्खनन करून दवरिल्ले पुराय मीन उखलप कांय लीज होल्डरांक दीस कमी आशिल्ल्यान ताकतिकेन जमलें ना. मायनिंग पिट्सांनी हे काडिल्ले मीन आसा. मायनिंग कंपनी जे.एन. अगरवाल मायन्सकेप मिनरल्स लिमिटेड, व्ही.एम. साळगांवकार, अगरवाल मिनरल्स प्रायव्हेट लिमिटेड, चौगुले अँड कंपनी कडेन असो माल 15 मार्च 2018 सावन पडून आसा. हो माल उखलूंक दिवचो म्हूण ह्यो कंपनी सुप्रीम कोर्टात पावल्यो. ह्या मिनेरांनी ह्या मिनाची रॉयल्टी गोंय सरकाराक भरल्या. हो माल 15 मार्च 2018 आदीं काडला. तेन्ना सावन मायनिंग पिट्स आनी जेटींचेर पडून आशिल्ल्या ह्या मिनाची येरादारी करूंक परवानगी दिवची अशें तांणी सुप्रीम कोर्टा कडेन मागलां. कंपन्यांची बाजू आयकल्या उपरांत कोर्टान जिल्लो जुइजा खाला कमिटी नेमून हे मीन 15 मार्च 2018 आदींच काडला काय ना तें पळोवचें म्हूण ऑर काडल्या. ही कमिटी रिपोर्ट फायल करतली आनी ते उपरांत मिनाची येरादारी करूंक दिवपाची काय ना तें कोर्ट थारायतलो. केस 16 जानेराक ना जाल्यार जानेराच्या तिसऱ्या सप्तकांत कोर्टा मुखार परत येवंक शकता. इतले मजगतीं लीज वाठाराच्या भायर पडून आशिल्ले रिजेक्ट डंप हाताळपाक दिवचो म्हूण राज्य सरकार सुप्रीम कोर्टा मुखार इंटरलोकेटरी अर्ज घालपाचो आसा. येता त्या सप्तकांत अर्ज सुप्रीम कोर्टांत पावंक शकता म्हूण मायन्स खात्यांतलीं सुत्रां सांगतात. सध्या प्रत्यक्ष मायनिंग सुरू जालें ना तरी ह्या ना त्या मार्गान आदले मीन आनी डंप उखलून ट्रक आनी बार्जींची हालचाल सुरू करपाची तयारी चल्ल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी.